इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना. आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेत मोडिना. मिनमिनती वात पालोयना. खरे नितीचे राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवे पळयत आसात. ज्या देवान मळब रचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें प्रितुमेर रावतल्या सर्व मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सर्व प्राणियांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक, कैदी गुलाम जालोल्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, काळके खोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जेन्ना नश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येता तेच म्हजे दुस्मान आदोळतात आनी आपटून पडटात. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं. म्हजें काळीज घोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यान थीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दयामया म्हाका भोगूंक मेळटली. थीर राव, काळीज घोट धर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. जुआंवा पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे परबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजर आसलो. ओसोल जड माशांचें चड मोलाचें एक रातभर परमळीक तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें.
तेन्ना ताच्या शिसामदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवं नजो आसले. ताका दुर्बळ्यांचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगतीची गांठ आसताली देखून तांतूं घालताले तें तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकांत. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो परमळ सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटोच तीं थंय आयलीं. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल यादनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवतालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.